आयज हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कश्टी ह्या वॉटर एक्टिव ह्या स्कुलाक एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नाशिल्लें, लायट नाशिल्ली आनी जेन्ना हो विशय आमचे स्थानीक गुरुजी आहा माडेकर सर तेणें म्हाका सांगलो की शाळेक लायट ना आनी भुरग्यांक लायट नाशिल्ल्या कारणान वारें नाशिल्ल्या कारणान शिकपाक खूब त्रास जाता, तशें आपल्याकय भरपूर त्रास जाता. हो विशय जेन्ना म्हाजे कडेन मांडलो तेन्ना हांवें तो विशय गांभिऱ्यान घेवन हे स्कुलाक कशी लायट मेळटली, एटलिस्ट सोलर तरी दिसलो आनी हे दृश्टीन हांवें ती सोलर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आनी आयज दिल्लें आसा आनी आयज तें पेटयल्लें आसा. हेजे कारणान एक हे रुमाक 4 फॅन आनी तशें 8 ट्यूब लायटी पेटयल्ली आसा. पसून एक खंतूय दिसता की आयज 1961 साली आमचो गोवा स्वतंत्र जालो आनी 1963 हे स्कूल एस्टाब्लीश जाल्लें आनी एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नाशिल्लें म्हळ्यार एक अशें खंताची अशी गजाल. पूण हांव इतकें मागता की हे स्कुलाचो भरभराट जावचो आनी जे लायट विशय आसा किंवा बाकीचे जे भुरग्यां खातीर जे बेजीक नेसेसिटी आहा म्हणजे कशें एक चिल्ड्रन पार्क म्हूण एक लायब्ररी म्हूण हे सगळे वाठारांत कंपल्सरी आसपा जाय जेणे करून आमचे जे भुरगीं आसा ही बरी शिकपाक शकता. बाकी शाळेंनी भुरगीं आसनात, लायट पॉवरफुल आसतात, पूण आमची कश्टी शाळेची परिस्थिती अशी आसा की शाळेंत भुरगीं भरपूर आसा पूण हे शाळेक लायट दिवपाक संबंदीत आमचे आमदार जावं सरपंच पंच कोणाचीच कपासीटी जाली ना की हे लायटीक आमकां शाळेक लायट दिवपाक. कारण कितें हरशीं 50 मिटराचे आमचे लायटीचे पोल आसा. हांव तर पळयता केन्ना गॅदरिंगा टायमार जावं इलेक्शना टायमार हांगा एक थोड्या एक दिसा खातीर नाल्यार 2 दिसां खातीर लायट दितात पूण बाकी दिसांनी पळयल्यार हांगा लायटूच आसनात.